आर्टिकल 370 जे आमच्या घटनेतले हे वचूंक जाय अशें आमी म्हाका दिसता आमचो बीजेपी सामको ल्हान गोंयांत आसतना पासून आमच्या भाशणांनी ते आसले आणि आमकां केन्ना हे पूर्ण जायत अशी शाश्वतीच नासली। राम मंदिरा सारको विषय हो आमी सगळ्या भाशणांनी उल्लेख करीत, पूण राम मंदिर हे स्वप्नच उरतले असो एक अंदाज आमी बांधलेलो, पूण आर्टिकल 370 सुद्धा केले आणि राम मंदिराचो पावोच न्हय तर पूर्णत्वाकय पावले आणि रामललाचे भव्य दिव्य असे मंदिरय जाल्ले आसा ह्याच काळात की आनी 5 वर्सां ह्या देशाची प्रतिमा वाडयणारे, ह्या देशाची सांपत्तिक स्थिती वाडयणारे, ह्या देशाची जगात प्रतिष्ठा वाडयणारे, आत्मसन्मान वाडयणारे मोदीजींच्या नेतृत्वा सकयले सरकार हे परत 5 वर्सां खातीर येवंक जाय अशें ठाम मत म्हजें आसा। ओके, पल्लवीक मत घालप आणि श्रीपादाक मत घालप गोंयकारांनी हे आसाच, पूण ताच्याय पलीकडे हे करता आसतना नरेंद्रजी मोदीचे हात बळकट करप हे खूप आवश्यक आसा।